क्वेश्चनिंग कितें केलां इंटरोगेशन कितें जालां आय डोंट थिंक इट इज रायट फॉर मी टू स्पीक अबाउट इट बट एक गजाल सांगन दिसता 2 दिसां पयलीं आमी आझाद मैदानार सांगिल्लें की कितें जावपाचें आसा आनी 2 दिसांनी कितें जालें फक्त एक कॉमन मनीस न्ही सामान्य मनीस म्हणून म्हजी लोकां कडेन एकच मागणी आसा जें कितें घडटा जें कितें घडलां आनी जें घडत आसा आमचे कडेन तें तुमी पळयता दोळे उगडे धरून जें तुमी पळयता तें एकदां तकलेन घेया आनी मनांतल्यान विचार करून ह्या फावट वोट करा. आमकांय फॅमिली आसा म्हाका म्हजें एक हें आसा म्हणजे पिलर्स आसा पिलर्स इज माय फॅमिली माय वायफ माय चायल्ड माय मदर माय फ्रेंड्स हू स्टँड विथ मी देवी चिमलकरीण देवी नवदुर्गा आमचो गांवचो सातकांयतार आनी सदांच हांव सांगता आमचे जे लोक आमचे बरोबर आसा पळय ते कितलेंय सतावणूक जालें कितली अडवणूक जाली जाल्यार आमी फाटीं सरचे ना पण प्रत्येक गोश्टीक एक लिमीट आसता आनी ती लिमीट आज म्हाका क्रॉस जाल्या कशी दिसता. आज एक मिडल क्लास बहुजन समाजांतल्या भुरग्याक येदी व्हडली पार्टी भिता भारतीय जनता पार्टी जी आसा ती येदी व्हडली पार्टी जी आसा ती भिता. ईडी इज ओनली फॉलोईंग दी ऑर्डर्स ऑफ द बॉसीस इट इज अंडरस्टूड बट हे त्रास इतल्या खातीरच की आमी विरोधक म्हणून आज भारतीय जनता पार्टी विरूद्ध वावरता आनी हाचे त्रास आमकां जाताय मनाक त्रास जाता जिवाक त्रास जाता खूब गजाली आसा पण नियती जी नियती आसा जो नेचर आसा आनी कर्मा जें आसा दॅट ऑलवेज सेज एंड आय स्ट्रॉंगली बिलीव वॉट गोज अरावंड कम्स अरावंड एंड वॉट गोज अरावंड फास्टर will come around faster and that's the law of inertia will hit those who are doing this very fast. It's unfortunate that today आमचे सारके एक मिडल क्लास लोक जे टिचराच्या चल्या कडल्यान आज हांव एज अ सक्सेसफूल लॉयर जालो एंड एज अ गुड सक्सेसफूल पॉलिटिशियन आज फक्त सूड घेवपा खातीर जे राजकारण चलयलां आज ताजो हांव निशेध करता. म्हणजे फक्त प्रत्येक बहुजन समाज प्रत्येक गोंयकार नॉट जस्ट बहुजन समाज आयज म्हाका जाल्यार फाल्यां तुका एनीबडी कॅन बी इन द पोजिशन दॅट आय एम. आज एज अ पॉलिटिशियन जर म्हाका हो हॅरेसमेंट करता एज अ पॉलिटिशियन जर म्हाका मानसीक त्रास म्हज्या फॅमिलीक मानसीक त्रास दिता जाल्यार तुमी आमी म्हजे बरोबर आशिल्ले लोक आनी गोंयचो खंयचोय मनीस जो आसा तो फाल्यां ह्या पोजिशनार आसपाक शकता. तेन्ना ह्या फावट ओगी रावूं नाका. ऑपॉर्च्युनिटी आसा 2 म्हयन्या भितर गोंयान बदल घडोवन हाडपाचे आनी 2027 बदल घडोवन हाडपाचे. तो बदल तुमी घडोवन हाडपाक जाय. आय डोंट थिंक दीस इज ओवर इन एनी फॉर्म. हो म्हाका हांवें आत्तां कोणी म्हाका विचारलें कितें जालें काय म्हणून नाटक सुरू जालां आनी नाटकाचो पयलो अंक प्रॉबब्ली आज सोंपला. सो फाल्यां तुमकां परतो दुसरो म्हाका अजून कांय आपोवना पण ज्या तरेन ज्यो गजाली घडटा त्या तरेन त्यो गजाली म्हाका दिसता अशे तरेन आमकां इलेक्शना कडल्यान पयस दवरपा खातीर आज हो टायम सारिल्लो. I have no more words to say anything further. ED is doing their job which they are asked to do. I have cooperated with investigation. आमी आज सकाळच्यान सांज मेरेन हांगा आशिल्ले. कोइन्सिडेंटली 3 जे तिसरे लोक आशिल्ले ते म्हाका आतां कळ्ळें की दॅट इज आमचो भंडारी समाजाचे अध्यक्ष बाब अशोक नायक आशिल्ले. दत्तप्रसाद नायक who is also a Bandari leader and Ramrao, who is also a Bandari leader. It is not coincident that this is happening. जाती वयल्यान उलोवचें न्ही आनी जाती वयल्यान कांय करचें न्ही अशें म्हणून आमी सदांच म्हणटा पण आज म्हणून दिसला आनी जांकां समजुपाक जाय तांणी समजुपाक जाय. हाच्या भायर आनी काय उलोवपाचें. तीन लीडर भंडारी समाजाक सेम रिलेटेड केसीस ऑल आर कनेक्टेड ऑल कॉल्ड फॉर सेम रिलेटेड केसीस. आतां मेंबर तुमकां विचारले तेंच्यानी म्हणजे इलेक्शन रिलेटेड तुमकां क्वेश्चन केले तुमकां सेंड केले प्रश्न म्हाका बाकीच्यांचे कितें प्रश्न विचारले आनी कितें म्हाका खबर ना पण कोइन्सिडंट इज ऑर इज इट अ कोइन्सिडंट ऑर इज इट टू मच ऑफ अ कोइन्सिडंट दॅट 4 leaders ऑफ Bandari community आर कॉल्ड टुगेदर including अध्यक्ष ऑफ Bandari समाज. It speaks volumes of what is happening and what is made to happen. Whatever it is, I think people who are doing this आनी आमकां म्हणजे आज हांगा गिरट्यो घालताले सायडीन ते तुमकांय कोण ते खबर आसा
पयरच्याय सभेक ते आशिल्ले, आजूय हांगा आसा आनी नॉर्मली ही इज सीन विथ चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा मोस्ट ऑफ द टायम. सो आय डोंट थिंक आय नीड टू स्पीक एनी फर्दर. वॉट इज देर आय थिंक आतां खंय तरी आशिल्लो रेकॉर्ड करता. आय सॉ हिम. So he is there, seen there, he is seen in Secretariat, he is seen in Assembly, he was seen here, he was seen at Azad Maidan, and he is seen quite often. So what this is all about, हे सांगपाक म्हाका दिसता आनी दुसरे वर्ड्स हांव यूज करना. Because I have said so much today, probably lot of more things can happen. My life, my personal life, my family's life can be at stake. But हे सगळें घडटा आसतना लोकांनी एकूच गोष्टीचो विचार करपाक, जे आज म्हजे कडेन घडटा ते जर फाल्यां तुमच्या भुरग्या कडेन घडत, तुमच्या भावा कडेन घडत, तुमच्या बापाय कडेन घडत जाल्यार तुमी सोंसतले. हे तुमच्या पुता कडेन घडत जाल्यार तुमी सोंसतले, तुमच्या घोवा कडेन घडत जाल्यार तुमी सोंसतले. म्हाका दिसता हाजे जर आन्सर ना जर आसा न्ही तेन्ना विचार करून भायर सरात त्या फाटीं आनी विचार करून मत मारा. Have you got a call from any BJP leaders or something? Any call? काय गजाली हांव तुमकां प्रत्येक फावटी सांगला. लास्ट टायमूय सांगलें एक फॉल्स एक्सिडेंट केसीन तांणी हें केलें आनी कालचे जे स्टेटमेंट आसा तुमी कांय स्पोक्स पर्सनाचे पर्सनल एटॅकूय पळयले लास्ट 2-3 दिसां भितर. आय मीन अशें पर्सनल राजकारण आमी केन्ना करूना. आय हॅव डन माय मास्टर्स इन कॉन्स्टिट्युशनल लॉ एंड इंटेलॅक्च्युअल प्रॉपर्टी रायट. म्हाका एकच सांगन दिसता त्या भारतीय जनता पार्टीच्या स्पोक्स पर्सनाक जो एफओजीजी करून घराणीशाही म्हणून बॉब मारतालो. जाणें म्हणिल्लें की 5-10 people used to name, I won't name them today, but they are cabinet ministers. जो तांच्या नांवान बॉब मारतालो तेन्ना तो बारीक आशिल्लो. आज तो मोठो जाला, प्रॉबब्ली ते पयशे खावन मोठो जाला आसतलो. आय एम ओनली मेकिंग दीस पर्सनल कमेंट बिकॉज द वे ही सेड आमी फोंडे म्हणून, आमी शिकूंक ना म्हणून. गरिबींतल्यान एक टिचराचो भुरगो जावनी आमच्या आवय बापायन फक्त एक गजाल आमकां दिली ती म्हणजे शिक्षण, आनी त्या शिक्षणांतल्यान आय बिकम अ सक्सेसफूल लॉयर. सो आय वॉन्ट टू टेल हिम दीस दॅट म्हजें लिगल नॉलेज जी आसा ती म्हाका खंयच्याय पार्टेची दलाली करून मेळूंक ना. ती शिकून मेळ्ळा आनी ती शिक्षणांतल्यान हांव निर्माण जाला. तेन्ना असल्यो गजाली उलोवच्या पयलीं दोनदा विचार करा. You want to understand what my legal acumen is? Let us talk about it in person. But don't make such statements across media and ridicule a person just for political reasons because you are paid salary. So ही म्हणजे त्यांच्याकडे मागणी आसा. आणि खंयच्या लिडरांची नांवां बीन विचारली तुमकां? ना, आमकां बाकीचें कांय खबर ना रे. कित्याक आसा, सी आय डोंट वॉन्ट टू से एनीथिंग एज फार एज इन्वेस्टिगेशन इज कन्सर्न. ED has done their investigation. We have carried on we have joined the investigation. And I think beyond this, as far as investigation is concerned, I do not wish to speak. तुमकां कितें आनी डावट आसा अरेस्ट बीन जावपाचें अशें गोंयांत? पळोवया रे, पळोवया. केलो जाल्यार म्हाकाच कळटलें. आज ह्या उलयला हांव तातल्यान म्हाकाच कळटलें. कारण ज्या तरेन विक्टिमायजेशन चल्लां ऑफ अ पर्टिक्युलर कम्युनिटी, इट इज नॉट डन. इट इज नॉट डन दॅट वाय ओनली पर्टिक्युलर कम्युनिटी लिडर्स वर कॉल्ड टुडे. इट इज नॉट डन. इट्स अ क्लियर कट मॅसेज. आनी हें जर आमच्या कम्युनिटींतल्या लोकांक दिसना, आय एम सॉरी. आज म्हजे बरोबर सारस्वत आसा, म्हजे बरोबर कॅथलीक आसा, म्हजे बरोबर मराठा आसा, म्हजे बरोबर सगळे लोक आसा. ते इतल्याच खातीर आसा की ते सत्या बरोबर आसा. जाती वयल्यान मतां मागची न्ही, करची न्ही, आनी जाला जाल्यार आमी ते चुकूय म्हणटा. पूण आज जाती वयल्यान जर कोणाक विक्टिमायजेशन करता देन इट इज नॉट फेअर. सो इलेक्शना खातीर भंडारी समाजाक टार्गेट करता अशें? आय रियली डोंट नो. कोणाच्या मनान कितें आसा तें खबर ना. पूण लोक जे भिरमूट कशे भोंवताले आतां दिसलो म्हाका. भिरमूट आतां दिसली, आज नाशिल्ली, वयर आशिल्ली. सो भिरमूट इज कम हियर. ती भिरमूट कोणी हांगा धाडल्या पळय ती आमकांय खबर आसा. त्यो भिरमूट सदांच गिरट्यो घालता आनी ती गिरटी घालत घालत आतां नाशिल्ली, आतां आयल्या. तुमकां खबर आसा, इज नॉट फ्रॉम मीडिया बट ही इज वेरी हैप्पी टू बी हियर. अमित जी, आज पूछताछ के लिए बुलाया गया था, क्या रीजन था, किस कनेक्शंस में? ईडी की इंक्वायरी चल रही है. ईडी अपना काम कर रहा है. ईडी कह रही है कि बहुत सारा कुछ हुआ है, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया था. हम इन्वेस्टिगेशन में आए, इन्वेस्टिगेशन का भाग बने. हमने हमारी नॉलेज में जो कुछ था वो बता दिया है. रेस्ट इज फॉर द ईडी